सुरवातीचे गायन आम्ही गाऊया. A21 मिसाची बॅट सुरू जाता पान 9, A19 पेज 9. मिसाची बॅट सुरू जाता आम्ही सगळी गोंया जाऊया. आमचो यादी भितर सोदा आम्ही सगळी योगा दिवया. आमचो यादी भितर सोदा आम्ही सगळी योगा दिवया. Calvary बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. मरून जीवन जाल्ल्या आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा आणि शांती तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. मोगाच्या बाबा भयणीनो, जिविताची यात्रा करतना दर एकल्याच्या जिवितांत कसलो ना कसलो खुरीस आसतात. आयज आमकां जोन एकल्याक तोच सोमी जेजू उलो करून म्हणटा, आपलो कुरीस घेवन म्हजे फाटल्यान येना तो म्हाका पुरतो न्हय. जेजू मुखार जोन एकलो पुरतो जातलो जाल्यार आमचो जोन एकल्याचो कुरीस घेवन ताचो पाटलाव करूंक चड गरजेचो. तर ह्या पवित्र मिसांत वांटो घेतना आमच्या जोन एकल्याच्या कोश्टा खुर्चांचो उगडास करून ते मोगान व्हरूंक आनी सोसूंक त्याच सोम्या जेजूचे बोल आनी कृपा आमकां आयच्या दिसा मागुया. भयणी भावांनो, आमच्या घरांनी रावून हे मिसांत वांटो घेतना ओळखून घेवया क्रिस्ती जिवीत जिवंक एक आव्हान. जेजू आयज आमकां म्हणटा, आपल्या आवय बापायचो, गोरकार गोरकानीचो, आपल्या भुरग्यांचो आनी कसले तरी गिरेस्तकायेचो पळयान म्हज्याहून चड मोग करता तो म्हाका लायक न्हय. देवाक पयलो वयलो जागो दिवन ताचेच मोगांत आमी वाडूं आनी ताचेच मोगांत दुसऱ्यांक वेंगोवंक आमकां आपोवण्यो. तर मिसांत वांटो घेता आसतना आनी भोव करून हे पिळेक लागून आमी आमच्या घरांनी आसतना अदीक देवाच्या संबंदांत आमी जियोंक अदीक आनी अदीक दुसऱ्यांक बरें करीत आमी आमची जीण सारूंक मागुया. आमच्या गोंयांत पयलेच फावटी 509 केसीस एकाच दिसाक मेळ्ळ्यो. मागुया देवा लागीं आमकां काकूत आनी बोगसणी आनी हे पिळींतली आमकां राख आनी सांबाळ म्हूण. आनी पवित्र रितीन बरे भशेन आमी वांटो घेवंक आमी असो पातकी म्हूण ओळखून आमचे पातकांचे बोगसणे देवा आनी एकामेका लागीं मागुया. हांव पातकी सोरपदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो गूढ अपराध. एबा सौभाग्य घेवन सदांच संकवार मारीक सगळ्यांक देवदूतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो
म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवीदार देव आमची काकलूत करूं, सगळीं आमची पातकां भोगसूं आनी आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. प्रार्थुया. देवा आमचे बापा, तुजी भुरगीं आमकां करून उजवाडाची भुरगीं जावच्याक तुवें आमकां आपयलें. खोटेपणाच्या काळोखांत आमकां बुडूंक दिवं नाका. बगर तुजे स्वताचे उजवाडांत आमकां सदां जियेचें कर. आमचे सुमया तुजे पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान राजवट चलयता सासणाच्या ससनांक. आमेन. आमेन. राजांच्या दुसऱ्या पुस्तका वेलें वाचप. एक दीस एलिजेव शुनामा वेतालो. थंयसर एक नांववस्ती बायल आसली. आपणागेर जेवंक राव म्हूण तिणें ताका आग्रो केलो. उपरांत सदांच थंयसरल्यान येतना वेतना तांगेर तो जेवंक रावतालो. तिणें आपल्या घोवाक म्हणलें, हो मनीस सदांच आमगेर येवन वेता. तो दुबावा विण एक देवाचो भागिवंत मनीस. ताका आमी वयर पाठसार एक धाकटुलें कूड बांदुया आनी तांतून
एक बाज, एक मेज, एक खुर्ची आनी एक दिवो दवरुया. तो आमगेर येता तेन्ना तुवें ताका रावूं दी. एक दीस तो आयलो तेन्ना वयल्या कुडान गेलो आनी तुवें आड पडलो. ताणें आपल्या सेवकाक विचारलें, तिका आमी कितें करुया? गेहाजीन जबाब दिलो, तिच्या फुटक्या नशिबान तिका भुरगें बाळ ना आनी तिचो घोव जाणटो जाला. इलिझेबान ताका सांगलें, तिका आपय. सेवकान तिका आपयली आनी ती येवन दारा सरशीं उबी रावली. ताणें म्हणलें, ह्याच दिसांनी फुडल्या वर्सा तुज्या हातांनी तूं एका भुरग्याक वेंगयतली. देवाचें उतोरें. देवाचे ओळखकार. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावन दी. तुजो मोग सर्वेस्परा आमी सदां काळ वाकाणटल्या. म्हणुया, तुजो मोग सर्वेस्परा आमी सदां काळ वाकाणटल्या. तुजो मोग सर्वेस्परा सदां काळ वाकाणटलो. पिणकेचे पिणकेन तुजें विस्वाशीपण परगडटलो. तुजो मोग सासणांक तोखता तसो तीर केलाय म्हूण हांव जाणा. सर्ग जसो तशें तुजें विस्वाशीपण तुवें थंय अकोंड करून दवरलाय. जबाब, तुजो मोग सर्वेस्परा आमी सदां काळ वाकाणटल्या. तुजें नांव घेवन मुरगडटा ती परजा बागी. तुज्या मुखामळाच्या उजवाडांत ती चलतली सर्वेस्परा. दीसभर तुज्या नांवाचेर आसतलो तांचो संतोश. तुज्या प्रमाणीकपणांत आसतलें तांचें सूख. जबाब, तुजो मोग सर्वेस्परा आमी सदां काळ वाकाणटल्या. तूंच तांची व्हडवीक तांचें बोड. तुज्याच बलेपणान आमची सोक्ती वाडत वेता. कित्याक सर्वेस्परूच आमची राखण करता. आमचो राजा आसा इस्रायलाचो पवित्र देव. जबाब, तुजो मोग सर्वेस्परा आमी सदां काळ वाकाणटल्या. भागिवंत पावलून रोमकारांक बरयलेले चिटीवेलें वाचप. भावा भयणीनो, आमकां सगल्यांक पवित्र स्नानाच्या समयार जेजू क्रिस्तान बुडोवन काडल्यांत म्हणजे ताच्या मरणांत बुडयल्यांत हें तुमी नकळोत. म्हणटोच पवित्र स्नाना वरवीं ताच्या वांगडा आमकां फोंडांत पुरली. ताच्या वांगडा आमी मरून गेल्या. कित्या पासत? जसो बापाचे मोहिमेन क्रिस्ताक मरणांतलो नव्यान जिवंत केलो, तशें आमचें जिवीत सारकें नवें जावचें पासत. पूण जेजू बरोबर आमी मेल्या जाल्यार ताचे बरोबर आमी नव्यान जिवंत जातल्या म्हूण आमी स्वत मानता. कित्याक जेजू मरणांतलो पुनर्जिवंत जालो म्हणटच तो आनीक कदींच मरचो ना म्हूण आमी जाणा. मरणांक ताचेर आनीक कसलीच पदवी ना. तो मेलो तेन्ना तो पातका खातीर एके पावटी सारकोच मेलो आनी ताचें जिवीत आतां सगळेंच देवा खातीर. तर तुमचेय विशीं अशेंच समजात की तुमी पातकाक मेल्यांत आनी जेजू क्रिस्ता सोवें देवा खातीरूच जियेतात. देवाचें उतोरें. देवाचे ओळखकार. गायन गावया. B11 उतरामदें उतर जिवें पान 28 आमी पयलो श्लोक गावया. B11 पेज 28.
amore urodzimy, Ewanuja uzdobradny, Meliagarca zakojczele, Nowiaci bandy boczele, Soj stormy swora, Soj stormy swora, Soj stormy swora, Soj stormy swora. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमचेही सव्य मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान महिमा तुका सुया. जेजून आपल्या शिसांक म्हळें, म्हज्याहून आपल्या बापायचो वो आवयचो ओदीक मोग करता तो म्हाका लायक न्हय. म्हज्याहून आपल्या पुताचो वो धुवेचो ओदीक मोग करता तो म्हाका युक्त न्हय. आपलो खुरीस घेवन म्हजे फाटल्यान येना तो म्हाका फावो न्हय. आपलो जीव सांबाळूंक सोदता तो मनीस आपलो जीव ओगडायतलो, आनी म्हजे पासत आपलो जीव ओगडायता तो मनीस आपलो जीव सांबाळटलो. तुमकां येवकार दिता तो म्हाका येवकार दिता, आनी म्हाका येवकार दिता तो म्हाका धाडला ताका येवकार दिता. एका प्रवाद्याक तो प्रवादी म्हूण स्वागत करता ताका प्रवाद्याचो इनाम मेळटलो, आनी एका प्रमाणीक मनशाक प्रमाणीक म्हूण स्वागत करता तो प्रमाणीक मनशाची मोजरी घेतलो. हे ल्हानांतल्या एकल्याक म्हजो शीस म्हूण तोंड उदकाचो एक पेलो लेगून पिवंक कोण दीत जाल्यार ताका मोजरी मेळ्ळे बगर उरची ना म्हूण हांव तुमकां खरेंच सांगतां. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. वाखाणणी तुका क्रिस्त. भयणी भावांनो, एक पावट खंय ते एक पाद्विगार सांगाताक जमले मेळ्ळे, आनी सांगाताक चाव पाणी घेता आसतना ते तरेतरेच्या विशयांचेर उलयताले, भासाभास करताले. एकल्यान खंय सांगलें, म्हजे इगोर्जेन पारवे येतात, सगळी इगोर्ज सूज करतात. एक दीस म्हाका बरोच राग आयलो आनी आर्म घेवन बंदूक घेवन हांवें पारव्यांक मारूंक येवजिलें. फार सोडले, पारवे थोडे चुकले, पूण फर्राक मार बसलो, मोदेर पिडार जाले. हांवें पारव्यांक मारपाचें सोडलें. दुसरो म्हणूंक लागलो खंय पारवे येताले, हांवें पारव्यांक धरूंक एक नेट घालें, आनी एके रातीक 6-7 पारवे नेटांत घुसले. तांकां हांवें धरले, म्हज्या मोटरांत घाले आनी पयस वचून त्या मोटरांतल्यान त्या पारव्यांक हांवें सोडले. पूण हांव इगोर्जेन देवच्या आदीं ते पारवे पोत्तून इगोर्जेक आयले. तिसरो पाद्विगार म्हणूंक लागलो खंय, हांवें तशें कांय करूंक ना. हांवें इगोर्जेक तेगूनच एक धाकटें घर, धाकटें पिंजरें केलां. ह्या पारव्यांक उदक दवरलां, जेवण दवरलां. हे पारवे आतां इगोर्जे येनात, ते आपल्याच्या घरांत आपल्याच्या पिंजऱ्यांत वतात, आपल्याच्या पिंजऱ्यांत रावतात आनी सकाळचे मागीर ते चल्ले. भयणी भावांनो, एक इंग्लीश भाशेन म्हणणी आसा, टू द डिग्री यू गिव टू अदर्स वॉट दे वॉन्ट, दे वील गिव यू वॉट यू वॉन्ट. तूं दुसऱ्यांक कितें दिवशी त्याच मापान तुकाय मेळटलें. आयले पयलें वाचप राजांच्या दुसऱ्या पुस्तकांतलें
आमकां कितें सांगता तें आमी आयकलां. एलिजेव प्रवादी शुनामूत ह्या वाठारांत देता आसतना एक ग्रेस ओस्तोरी ताका आपल्या घरांत येवकार दिता आनी ताचो परामोस करता. आपल्याचो सेल्फ इंट्रस्ट हाका लागून न्हय, पूण तो एक वाटसूर म्हूण इतलेंच न्हय, ती आपल्या घरकाराक सांगता वयर ताका एक कूड बांदुया, एक रूम बांदुया, ताका थंय रावून दी, विसव घेवन दी आनी वचून दी. ती एक दोयाळ काळजाची ओस्तोरी ताका एक कूड तयार करता विसव घेवन. आनी एलिजेव कितें करता काय, एलिजेव आपल्या सेवकाक आपयता आनी म्हणटा आमच्यांनी ते पासत कितें करूं येता. आनी सेवक सांगता तांकां भुरगें ना. एलिजेव तिका आपयता आनी म्हणटा ह्याच दिसांनी फुडल्या वर्साक तुज्या हातांत एक भुरगें आसतलें. बरेपणाक बरेपण मेळटा. ही ओस्तोरी एलिजेव प्रवादी सगळें बरेपण दाखयता आनी एलिजेव प्रवादी देवा लागीं मागून हे जाणट्या जोडप्याक भुरगें फावो करता. भाव भयणीनो, आजच्या शुभ वर्तमानांत जेजू म्हणटा हे ल्हानांतल्या ल्हानाक एकल्याक तोंड उदकाचो एक पेलो लेगून पिवंक दीत जाल्यार तुका मोजरी मेळ्ळे बगर मेळची ना. सादें न्हय आमचें जिवीत. ल्हान उदकाचो एक पेलो तांदेलेल्याक आमी दीत जाल्यार जेजू म्हणटा तुज्या जिविताच्या पुस्तकार ऑन द बूक ऑफ लायफ बरयलेलें आसतलें तुवें कोणाक तरी तांदेलेल्याक पिवंक दिलें म्हूण. आमच्या जिविताच्या अनुभवांत इन आवर डेली एक्सपिरियन्स दॅट वी हॅव वी गिव विदाउट एक्सपेक्टींग ए रिवॉर्ड. वी फायंड that God has rewarded us in so many new ways we cannot imagine. आमी कोणाकूय धाकटुली एक दोयाळ कोन्नी करीत जाल्यार देव खंयच्यानूच आमकां कितल्या अदीक देण्यांनी मोजरी दिता ते आमी आमच्या जिवितांत अनुभवता, ओळखून घेता. जायते फावटी आमी इगोचे खातीर आमचो वेळ दिता, इगोचे खातीर आमी आमची सर्विसीस दिता आनी आमच्या जिवितांत आमकां अनुभव मेळटा देव कितल्या बेसांवांनी आमकां भरता. फाटल्या दिसांनी ह्या कोरोना वायरसाक लागून जायतें आमी आमकांच कितें उणें करून मायग्रंट भाव भयणां सगळें आमी उदार जाल्या, तांकां आमी मजत केली. पयले सुवातेर आमचेच भितर आमकां खुशालकाय मेळ्ळी, कितें तरी आमकां अनुभव मेळ्ळे that I could reach out to others in need. गरजेक सांपडलेल्यांक आदार दिवंक आमकां एक सोयेक मेळ्ळो अशें आमकां दिसलें. आनी इतलेंच न्हय, कितलेच फावटी देव असले बरे कन्यांक आमकां मोजरी दीत आसता, आमकां गोमना पुऱ्यान घोडी आमच्या जिविताचो आवक लांब करता, घोडी आमची भलायकी आमकां सांबाळटा, अदीक बरे भलायकेन आमकां जियोवची कोत्ता. गॉड रिवॉर्ड्स अस इन सो मेनी डिफरंट वेज. पूण आमी उदार जावंक जाय. इन द डिग्री यू गिव टू अदर्स वॉट दे वॉन्ट यू वील गेट वॉट यू वॉन्ट. आमकां कितें जाय तें देव उदारपणान दिता आनी देवाचें उतर आमकां आज सिद्ध करता. आमी दुसऱ्यांक दिता तेन्ना भितरल्यान खुशालकाय मेळटा. आमी दुसऱ्यांक दिता तेन्ना आमकां अनुभव मेळटा वॉट इट मिन्स टू गीव ऑफ आवर सेल्फ्स टू अदर्स. आमचो वेळ, आमच्यो सर्विसीस. बाबा भयणीनो, जायते फावटी आपलेपणान भरिल्लो मनीस हें करूंक विसरता आनी देवाचें उतर आमकां आज उजवाड दिता. दुसरे सुवातेर आयच्या दुसऱ्या वाचपान आमकां भाग्योन पावलो सांगता कितें. आमी म्हणटा मेलें हांव सगळें वायटाक, मेलें हांव आमकांच बावतिजमाच्या दिसा दुसऱ्या खातीर जियोव. जेजू शुभ वर्तमानांत आनीक एक आमकां चिंतना दिता कितें, तुजो दिसा दिसपटो कुरीस घे
आनी म्हजो पाटल्यान सांगतात की एक बायल खंय रडोंक लागली रडटाली आनी म्हणटाली देवा कित्याक अशें जालें तिचो खंय भाव मेल्लो अकस्मात तिचो भाव मेलो आनी ती एकसुरी जाली आनी देखून ती देवा लागीं विचारताली वाय कित्याक तुवें म्हजो भाव मरोशें केलें आनी अशें चिंतता आसतना आनी रस्त्यान वता आसतना खंय तिणें एका बांकार बशिल्लो एक जाणटो मनीस पळयलो तोवूय रडटालो तिणें विचारलें म्हणजे ताचे लागीं तूं कित्याक रडटा आनी तो म्हणूंक लागलो खंय हांव एक पेंटर हांव एक चित्रकार बट आय हॅव लॉस्ट माय आयसायट म्हाका दिश्टी पडना आतां हांव कितें पेंट कोत्तलो म्हाका दिश्टी पडना जाल्यार देखूनच म्हाका भितरले भितर संताप येतात आनी हांव रडटां तिणें खंय ताच्या हाताक धरलो आनी ती दोगांय वाट चलतालीं वाट चलता आसतना खंय तांकां वाटेर आनीक एक दादलो मेळ्ळो तोवूय चिंतेस दुखेस जालो ताणें विचारलें कितें जालां तुका आनी ताणें म्हणलें खंय म्हजी घरकान्न सोंपल्या आनी हांव तो सारको एकसुरो जाला म्हजी घरकान्न आनी हांव खुशाल जिवीत जियेतालें हांव पूण अकस्मात ती मेली मातशें फुडें गेल्यार खंय एक आवय रडटाली तिचें एकलेंच भुरगें मेलेलें आनी तिका बुजवण मेळनासली आनी चोगाय खंय अशी वाय द वाय ऑफ सडन डेथ मोर्न दूख कित्याक अशें चिंतून आनी दुखेस जावन चलता आसतना तांकां खंय जेजू भेटटा आनी खंय जेजू रडटा आनी ती जेजू लागीं विचारतात तूं कित्याक रडटा आनी जेजू खंय तांकां सांगता कोणाचो भाव मेला कोणाचो घरकार मेळ्ळा कोणाक दोळ्यांनी दिश्टी पडना कोणाचो एकलोच भुरगो मेला हांव तांचे पासत रडटां कित्याक जरूय हांव सगळे पासत मेला म्हज्यान तांचे पासत कांय करूंक जालें ना आमी मरूंक जाय जेजू तांकां सांगता आमी मरूंक जाय नवे जिवितान भितर सरूंक आमचो दिसा दिसपट्टो कुरीस घेवन आमी जेजूचो पाटलाव करूंक जाय दिसा दिसपट्टो कुरीस घेवन जायते तरेचें वायट जायते तरेचें दूख जायतें कितें आमकां अनुभवूंक मेळटलें देखून भाग्यून पावलो उगडास करतालो आमी बावतिजमाच्या दिसाक जेजू बरोबर मेले हांव आनी नवे जिविताक जिवन जालें आमी नवे जिविताक उठले हांव सो द लायफ दॅट वी आर लिवींग इज अ न्यू लायफ इन जीजस and unless and until we are incorporated, engrafted into the life of Jesus, suffering and pain will be very difficult. आमी जेजू बराबर कोश दूख अनुभवना आमचो कुरीस व्हरूंक आमच्या लागीं जायचो ना जेजू म्हणटा तुजो दिसा दिसपट्टो कुरीस घे आनी म्हजे फाटल्यान तुज्या मोगा पासत हांवें म्हाकाच खुर्सार खिळायला आज ही दोनूय कल्पना आमच्या मनान दवरुया आमचें जिवीत दुसऱ्या खातीर मोगान सारुया आनी देव आमकां दिसा दिसपट्टे जिवितांत कुरीस धाडटा ते कुर्सांक मोगान वेंग मारून ताचो पाटलाव करून नवे जिविताक फुडो करुया. उबी रावया. सोत मानता देवाक सोदपदवीदार बापाक स्वर्गा आनी प्रितुमीच्या रुसनाराक आनी जेजू क्रिस्ताक तुज्या एकल्याच पुताक आमचे सुमया तो पवित्र आत्म्या वरवीं संबलो आंकवार मरीतावन जल्मलो पोंस विले काल ताणें कोस सोंसले ताका कुर्सार जोडलो तो मेलो आनी ताका निकी पिलो तो मेल्ल्या मदीं देंवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवन जालो स्वर्गार चडलो सोदपदवीदार देव बापाच्या उजव्याक बसला तुवें तांच्या जिव्यांनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो सोत मानता पवित्र आत्म्याक कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकसार आत्म्याचें भक्षणी कुडीचें जिवंतपण आनी सासणेचें जिवीत आमेन. भयणी भावंडो आमची थोडी मागणी हे वेळार
बापाक आमी उबारुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांक आपलो धर्मीक वावर फुडें व्हरतना जायत्यो आडकोल्यो आनी खुरीस मेळटात. जिवितांत आयलोल्यो आडकोल्यो आनी खुरीस देवाच्या हातांत घालून आपलो वावर फुडें व्हरूंक तांकां बापाचो आदार मागुया. दोयाल बापा, तुझ्या भुरग्याची मागुया. दोयाल बापा, ही मागुया. आमच्या सरकारी अधिकाऱ्यांनी आपल्या हाताखाल आसलोले पोरजेचें जिवीत एक कोश्टांचो भार करिनासतना पूण पोरजेच्या कोश्टां आडकोली वेल्यार आपल्या लागीं घोडटा तो आदार दिवंक तांकां बापाचो आदार मागुया. दोयाल बापा, तुझ्या भुरग्याची मागुया. दोयाल बापा, ही मागुया. करोना व्हायरस हे पिडेक लागून जायत्याच्या जिवितांत तोरेचे कोश्ट आनी खुरीस भितर सरल्यात. देवान तांची काकलूत करून ही पेस्त पिडा बेगीनूच पयस करूंक बापा लागीं मागुया. दोयाल बापा, तुझ्या भुरग्याची मागुया. दोयाल बापा, ही मागुया. कोश्टांक आनी खुर्सांक लागून मनशान आपलें जिवीत ओगडायना जावंक पूण असल्या वेळार देवाचेर खोल बावार दवरून आपले कोश्ट आनी खुरीस बावार्थान सोसूंक तांकां बापाचो आदार मागुया. दोयाल बापा, तुझ्या भुरग्याची मागुया. दोयाल बापा, ही मागुया. भोव मोगाल बापा, आमची थोडीच मागणी आमी तुका उबारल्या. दिसान दीस उदीक तुजो मोग अणभवंक हो मोग दुसऱ्यांक वांटूंक आनी आमच्या दिसा दिसपट्टे जिवितांत येतले कोश्ट मोगान तांकां वेंग मारूंक आनी तुज्या पुता जेजूचो पाटलाव करूंक आमकां स्फूर्ती दी. क्रिस्त आमचे सुमया वरवीं. आमेन. पाथेयांत आनी खालसींत भेटोवने वेळार आमी गायन गावया. C28 पान 40, C28 पेज 40. भयणी भावनो, हे आमचें बलिदान सोद पदवीदार देव बापाक मानतात असली जाल्यार पुरो म्हूण मागुया. हे तुमच्या बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्रच्या आदबाक सर्वेस्पोर मानून घेवं.
देवा तुज्या संस्कारां वरवीं तूं आमकां तुजें जिवीत आनी बोळ दिताय. देखून ह्या संस्काराक फावो तसली जावं आमची भक्तीची सेवा हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सभे आसूं. तुमचे सवे असो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारताव. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. वयवश आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बाप्पा सर्पद्वेदर आनी सासणाचे देवा सर्व काळी आनी सर्वताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्याच फायद्याचो. आपल्या जल्मान दिलो ताणें आमकां नवो जल्म जिवीत नवें. आपल्या कश्टां मरना वरवीं सोडयली आमकां पातकांतली. आपल्या पुनर्जीवनपणान दिलें आमकां जिवीत सासणेचें. आपल्या मोहिमेवून स्वर्गार प्रवेशा वरवीं उगडली आमकां दारां सर्गीची. देखून सगळ्या दुतां भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. बाप्पा खरोच पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणांची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वयच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच बरी जेवण जातूस आनी काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस घेयात आनी हांतलें पियात. ती म्हजे रक्ताची काल्स. नवे आनी सासनीक करोराचें हें रगत पातकेंचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस मनशां बसत तें बारोतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूढ परगटुया. जेजू मेलो, जेजू जिवन जाला, जेजू नव्यान येतलो. बाप्पा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. हो जिविताचो उंडो आनी सरवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत चोयतले आमी समेस्ता. पवित्र आत्म्या वरवीं नम्रतायेन एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रतिमेचेर विस्तारले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बाकियोन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा, सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बोरवांचो धरून मेल्यांत ती आमच्या बाबां बरींची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पोरसळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची वेदी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्यांची हे पवित्र मिसाचे भेटेन आपल्या घरांनी रावन वांटो घेतल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाचे माई सांगाती तिच्या पोती भाग्योंत झुजे, भाग्योंत धोर दोता. आमचो आस्कारी भाग्योंत मिंगेर
आनी सर्व काडी तुका मानुल्यांत सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवीदार बाप्पा सरबंधन आनी वैभव तुका सासणाच्या ससनान आमेन. आमचे सरवंडरा जेजून शिकवलेले मागणे म्हणून आतां बाप्पाक उलो मारुया. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पळोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेश्वरा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून जिवितांत तुजी सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सरवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरमशान उतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकुतीन स्वरपातकांतली सुटोय आनी सर्वांकांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा सुम्या जेजू क्रिस्ता तुज्या दोन मृतांक मुळे तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमचे पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर देस्त घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजो जी येता राजवट चलयताय सासणाच्या ससनान जेजूची शांती सदांका तुमचे सभे आसूं. कुशालकायेन एकामेकाक जेजूची शांती वांटुया. देवाची शिळे संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूट. देवाची शिळे संवसाराचे पाप काटिले. देवाची शिळे संवसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. आपलो दिसा दिसपट्टो कुरीस घेवन आपलो पाटलाव करूंक आपयतलो जेजू. आमकां एक एकल्याक तो शक्ती आनी बळ दिता. आपल्या जेवणान घोटाय दिता. आमचो कुरीस घेवन ताचो पाटलाव करूं. हे जेजूच्या जेवणांत वांटो घेतिली आमी सुभागी. तुमी तूं आमचे भितर येवचें म्हाका फावना. जे एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. उत्मीक कुमनेवाचे मागणे. म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता. सगळे वस्तू परस तुजो हांव मोग करता जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवोवंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव उमोलीक मांस रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून उत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेले परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सोरशिलो करसुरूंक केदीच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. तुजेच फाटल्यान येता हांव जेजू. D40 पान 70 D42 पेज 71. तुझेच फाटल्यान येता जेजू आमच्या गोड्या मुखेल आमी वता. जेजू आमच्या गोड्या. तुझेच फाटल्यान येता जेजू आमच्या गोड्या मुखेल आमी वता. जेजू आमच्या गोड्या. जिविताच्या उप्या मनार जेजू आमचे विसव आसा. मरणांतल्या सुक्या जाग्यार जेजू आमचे उदकाधिकार. मरणांतल्या सुक्या
कोरोना व्हायरस हे पिडे समयार देवाचे काकलुतीचे मागणे. सोरपदवेदार आनी काकलूत सारा देवा, सोडवण दिवंक तुजो हात मोठवो जालो ना. न्हय म्हूण तुजे कान आमचे मागणे आयकूंक भेरे जाले नात म्हूण तुवें आमकां भासायलाय. आमचे विनंतींक तूं चोत्राय दिताय म्हूण तुवें आमकां उक्तें केलाय. संवसाराच्या वेगवेगळ्या देशांनी वेगीं पसरलेले कोरोना व्हायरस हे पिडेचे भिरांतीच्या चोपक्यान तुजीं भुरगीं सांपडलेलीं आसात. तुज्या उतराची पोतवी पाठय आनी भिरांतीची आनी निराशेची तुफानां शांत कर. बाबा, तुजीं भुरगीं शांतीन आनी सुरक्षेन जिवचे खातीर ह्या आकांताचेर तूं अधिकार घे. आमकां पेकयता तो देव तूं. हे पिडेक सांपडलेल्यांक पेकय आनी तांच्या कुटुंबांक घोटाय दी. पिडेस्तांचो इलाज करतात ते वैजकी लोकांक धीर, राखण आनी उर्बा दी. मोर्दाचे तोणेर पावलेल्यांचेर तुजी कृपा आनी आलाशिरो आसूं आनी तांच्या आत्म्यांक विसव मेळूं. पवित्र आत्म्या, ही पिडा नाश करपा खातीर एक वखद घडोवन हाडूंक अभ्यास करतात ते वैज्ञानिकांक तुजी जाणवाय आनी मार्गदर्शन दी. संवसाराच्या बऱ्या खातीर फावो तशीं पावलां घेवं सरकारी मनशां बसत आमी मागता. सोम्या जेजू, तुवें अशें सांगलाय म्हूण आमी उगडास धरता. ताचेर बाबार ठेवता त्या दर एका मनशाचो नाश जायना जावच्या, पूण ताका सासणीक जिवीत मेळचे खातीर देवान आपल्या एकल्याच पुताक दिलो. इतलो ताणें संवसाराचो मोग केलो. तुज्या शिसा बरोबर आमी उलो मारता. आमकां वाटाय सायबा, आमी मोरता. ह्या आकांताक लागून तुज्या भुरग्यांचेर भिरांत आनी काळोख येवची न्हय, पूण तांची काळजां तुजे लागीं येवन दी आनी तुजें सवें तांकां बोरवांचो मेळूं. सो जावन आसाय आमचो आसरो सासणाच्या सासणाक. आमेन. प्रार्थया. सर्वेश्वरा आमचे देवा, जेजूच्या कुडी रोगताचें बलिदान आनी जेवण तुजे जिवान आमकां भरूं. हे परी सदां तुका मोगान एकवटून सासणांक तोखता तसलो फूड आमी काडूंक पावूं. ही आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. भाव भयणीनो, फाल्यां आमी बागेवन पेद्रू आनी पावलो ह्या पवित्र सभेच्या महादोनमृतांची परब करता. पेद्रून आपलो बाबार्थ उच्चारलो आनी पावलून त्याच बाबार्थाक आमकां समजणी दिली आनी दोगांयनी आपल्या रोगतान पवित्र सभेक शिंपली आनी गोवाय दिली. जायतो लोक फाल्यां बागेवन पेद्रूची परब करता. भोव करून दर्या देगेर दर्यान काम करतल्यांचो तो आस्कारी आमी मागुया. बागेवन पेद्रू भाशेन जेजूक जिव्या देवाचो पूत म्हूण आमी जबाब दिवंक बाबार्थान आमी वाडूं. आमच्या गोंयांत जायते जाणांचो समोर जाला. आतां मीस करूंक रोजा आसा इगोर्जेन. इतलें सोंपें न्हय तें. मनान धरचें. बिश साहेबान रोजा दिल्या, पूण जायती कंडिशन्स आसात. पयले सुवातेर इगोर्ज तयार करूंक जाय. दुसरे सुवातेर आमी बिश साहेबाक चीट बरोवंक जाय. ते पादवीगारान चीट बरोवंक जाय म्हजी इगोर्ज तयार आसा. मागीर बिश साहेबाच्या घरांतल्यान एक डेलिगेट येतलो तपासणी करूंक ते इगोर्जेची आनी आपलो रिपोर्ट दितलो आनी तेच उपरांत आमकां परवानगी मेळटली. ताचे आदीं जायती मांडावळ तयारी आसा. अदीक गरजेचें एका इगोर्जेन फकत 50 लोकांच्यान पर टायम वांटो घेवं येता. एक वदान भितर सरूंक, दुसरे वदान भायर सरूंक आनी हें करूंक जायते वॉलंटियरांची गरज पडटली. हें सगळें मांडावळीर घालूंक खूब काळ जातलो, खूब वेळ वतलो. हें सगळें ती सगळी तयारी करूंक आनी हें सगळें मांडावळी घालूनच मागीर बिश साहेबाक हें पत्र बरोवपाक पादवीगाराक सोयीक मेळटलो. ते म्हणसर आमी थोडोसो तोकूच घेवन पासियेंस काडुया आनी मागुया ह्या पिडेंतली आमकां राख आनी सांबाळ. ही पिडा आमचे गोंयांत पसरत आसा
ती उणें जावंक मागुया. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात. जेजूच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. शेवटाची गायन आमी गावुया. F15 म्हजो पाटलाव करूंक पान 9 आनी 2. F15 पेज 92.